कल्याणाद्भुत गात्राय कामितार्थ प्रदायिने श्रीमद व्यंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः म्हणटाच म्हळ्यार आमगेल्या पुरा इश्टार्थ आमकां अनुग्रह करतसलो देव आमगेलो व्यंकटरमण. वय आमी आजे कर्नाटक राज्याच्या दक्षिण कन्नड जिल्ह्याच्या बेलतंगडी तालुक्याच्या लायला म्हणचे एक सन गांवांत आसाची. लायला व्यंकटरमण देवस्थानाचे इतिहास हांग देवस्थाना चंदाई देवस्थाना चलतसल पुरा विशेष तुमकां सांगता. हांगा आशिल्ल्या ಮೂಲತಃ लायलाच्या ना बेलतंगडीच्या जन आजी विंगडिंगड जिल्ल्यांतू ना विंगडिंगड राज्यांतू विंगडिंगड देशांतू लायक हाड उद्योग व्यवहार कोरनो आसच. तांकां पुरा जन तसल जन हांगा तांगेल्या मूल म्हळ्यार बेलतंगडींतू खंयचेय एक कार्यक्रम आसतना लायला व्यंकटरमण देवस्थानांत खंयचेय एक कार्यक्रम आसतना हांगा येवन देवाल सेव करतसल्या स्वाम्याल सेव करतसल्या खंयचेय एक अवकाश खंडित तांणी सोणाची. तसल्या एक सन गांव जाल्यार हांगा विशेष जावन अशा व्यंकटरमण देवस्थानांतू वर्सा एक पंत विश्वरूप दर्शने जाता. एक कालांतू हें एक फॅमिली हातांत आशिल्लें देवस्थान जाल्यार मागीर स्वाम्याल्या अनुग्रहान तशीच हांगा जनाल एक सहकारान आतां ह्या देवस्थान अशी अभिवृद्धी जाला. 10 जनाल देवस्थान जावन हांगा व्यंकटरमण विराजमान जावन सक्कड जनांकय तांगेल्या निमगेल तक्षण तांणी कसं मागून घेताची त्या तांकां अनुग्रह केल तसल्या मस्त काणी आसा म्हणून त्या कोणाक जाला आपलो अनुभव तांणी सांगताची. तसल विशेष जावन अशा लायला व्यंकटरमण देवस्थानांतू आजी तुमकां आमी देवाल दर्शन कार्यक्रमांतू देवस्थाना भितर घेवन वता आसाची. ह्या देवस्थाना भितर वचा साक्षात व्यंकटरमणाक पळोवन तागेल्या अनुग्रहाक पात्र जावया. लायलापुरवासा वेंकटरमणा, लायलापुरवासा वेंकटरमणा, लायलापुरवासा वेंकटरमणा. वेंकटेश दयानिधे, वेंकटेश कृपानिधे, शंख चक्र गदाधर पंकजनाभ श्रीनिधे. वेंकटेश दयानिधे, वेंकटेश कृपानिधे, शंख चक्र गदाधर पंकजनाभ श्रीनिधे. वेंकटेश दयानिधे. लायला सदन वेंकटरमण, विमललोचन भुजगशयन. लायला सदन वेंकटरमण, विमललोचन भुजगशयन. गरुडगमन लक्ष्मीरमण, गरुडगमन लक्ष्मीरमण. अखिल कारण मधुसूदना, अखिल कारण मधुसूदना. लायला सदन वेंकटरमण, विमललोचन भुजगशयन. गरुडगमन लक्ष्मीरमण, अखिल कारण मधुसूदना. ईश 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 वेंकटेश दयानिधे, वेंकटेश कृपानिधे, शंख चक्र गदाधर पंकजनाभ श्रीनिधे. आता मी कर्नाटक राज्याच्या दक्षिण कन्नड जिल्ह्याच्या बेलतंगडी तालुक्याच्या लायला ग्रामांत अशा श्री व्यंकटरमण देवालय सन्निधींत आसाची. ह्या देवस्थानाविशयी हांगा इतिहासू ह्या पुरा सांगूक आतां आमगेलो मॅनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर सुधीर प्रभू मामा आसाची तांगेल्या निमगुव्या कशी रीतीरी हांगा देवालयक प्रतिष्ठापन लागून दवरून हें उत्तरोत्तर जाल्यार अभिवृद्धी विशयांत आतां तांणी सांगूं आसाची. नमस्कार प्रभू कसं म्हणटात.
कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवास यते नमः. प्रथम जावन आमगेल आराध्य मूर्ती वेंकटरमणाक तशींची काशीमठ संस्थानाचे आराध्य देव वेदव्यास व्यास रघुपतीक नमन करताची आमगेले समाजाचे गुरुवर्य श्रीमद श्री संयमेती स्वाम्यांगले चरणकमलाक नमन करताची सगळे यूथ ऑफ GSBचे वीक्षक वृंदाक आमगेल्या लायल वेंकटरमण देवस्थानाचे आडಳಿತ मंडळी तर्फेन हांव हार्दिक शुभकामना दिवच्याक इच्छा पावता. तुम्ही आमगेल्या देवळा येवन हांग चलचित असल कार्यक्रमाचे एक विशेष एक तुम्ही लाईव्ह एक कसं टेलिकास्ट देवादर्शन तुम्ही करता की तुमकां आमी प्रथम जावन धन्यवाद दिताची. तुम्ही निमगेल प्रकार या देवळाचे एक इतिहास सूक्ष्म जावन सांग म्हणल प्रकार हे देवळ पूर्वांत एक 100 वर्सां वयल एक इतिहास आशिल्लें देवस्थान. एक कुटुंबीय देवस्थान कण्णाजे फॅमिली म्हणल्यार एक कुटुंबीयेचें देवस्थान जावन आशिल्लें. हांणी एक 25 वर्सां फुडें श्रीमद श्री सुधींद्र स्वाम्यांगेले एक मार्गदर्शनारी आनी आमगेले एक समाज बांधवाल एक कसन एक विनंती आशिल्ली तांगेले की ताजे एक वयरी तांणी 10 जाणांक समर्पण केलें. 10 जाणां ह्या देवस्थान घेतना एक सान देवस्थान परिवार देव नाशिल्लो. त्या संदर्भारी सुधींद्र स्वाम्यांगेले आमी एक मार्गदर्शन घेवन आनी गांवूय सान आर्थीक जावन भारी एक मागशे आशिल्लो तसलो गांव. त्या संदर्भारी सुधींद्र स्वाम्यांगेन हांगा प्रप्रथम एक भेट दिवन हांगा एक सान प्रश्न चिंतन जावन तेदना आमगेले उत्सव मूर्ती ಒಂಟಿ ವೆಂಕಟರಮಣ एकलो ವೆಂಕಟರಮಣ आशिल्लो. तांगेले एक मार्गदर्शनारी भूदेवी श्रीदेवी प्रतिष्ठे सुधींद्र स्वाम्यांगेले हस्तून 2003 ಅಂತ जाल्लें. ताजे नंतर हांगा मस्त एक धार्मीक विशयार्गी आमगेले धर्म जागृती विशयार्गी मस्त बदलावणे आमकां हांगा दिशिल्ले प्रकार मुखारसून स्वाम्याले एक अनुज्ञे घेवन तांगेले आशिर्वाद घेवन पुनर्प्रतिश्ठेचे एक आमी तेदनाचे आडಳಿತ मंडळीन आयोजन केलें. सुधींद्र स्वाम्यान एक लायक मुर्तारी निधी कलश दवरलो. त्या निधी कलश दवरलेले भरती 10.5 महिने भितर परिवार सहित वेंकटरमणान पुनर्प्रतिष्ठा घेतली मात्र नाही. अंबलय आनी प्राकाराचे एक कलाभवन हे पुरा तेदना तांगेले सुधींद्र स्वाम्यांगेले हस्तून जल्ला म्हणून हांव इच्छा पावता. इथे म्हळ्यार हे गांवची गी ह्या देवस्थानाची गी पुनरुत्थान आनी आमगेले समाजाचे एक श्रेय अभिवृद्धीक प्रमुख कारण आमगेले वेंकटरमणाला आशीर्वाद अनुग्रह तशींची ताका मेळ लायले सुधींद्र स्वाम्यांगेले पूर्वजलांनी दिव्य आशीर्वाद म्हणून सांगूक हांव इच्छा पावता. हे 2004 पुनर्प्रतिश्ठा जाल्लें. ताजे नंतर ह्या देवस्थानाचे मस्त धार्मीक कार्यक्रम वर्स जेवचे तसले कार्यक्रम वाडून आयले. तशी देवाल सानिध्य वाडून आयलें. मुख्य जावन हांगा चलची तसले लक्ष तुळसी अर्चनगी तशींची विश्वरूप दर्शनगी मागीर हें पुरा नित्य निरंतर जाल्लें. पक्षी जागर असल पुरा कार्यक्रम आनी मस्त हवनादी कार्यक्रम निरंतर चोल नेतास म्हणून हांव मस्त संतोष पावतास. आता स्वाम्यान आमकां वसंत उत्सवाचे एक अनुग्रह केलेलो आसा. पुढे स्वाम्यान हांगा चातुर्मासा विषय कसले खंयचे स्वाम्यान हांगा चातुर्मास जाल्लो आनी हांगा देवा आमकां आशिर्वाद दिलेलो खंयचे एक विशेष आसा. हांव हें प्रश्न एक तवलच्यान तो हांव बाकी दवरलेलो कसं म्हळ्यार सुधींद्र स्वाम्यांगेले एक पादुका प्रतिष्ठा हे 2019 जाल्लें. ते जाल्ले नंतर आमगेले एक विशेष संकल्प आशिल्ले. आमगेले काशीमठ संस्थानाचे स्वाम्यांगेले एक वसंत मास आमगेले गांवांतूय जावका तशींची त्या संदर्भारी आमगेले वेंकटरमण भजना प्रीत ते वेंकटरमणाल प्रीती अर्थ जावन अखंड भजना सप्तानुसप्त ते 49 दिसाचे अखंड भजन आमी परिकल्पन कसले केलें म्हळ्यार स्वाम्याले 45 दिसाचे उपस्थिती वसंत मासाचे हरिगुरू सेवा एक कालार जत्ता म्हणून एक कॉन्सेप्टारी ते आमी संकल्प केलें. 2019 आमी निरंतर स्वाम्याले चरणारी विनंती दवरता आयलींची. ते विनंती तांणी मुखार पळया रे म्हणून सांगलें आमकां. 2023 हे शुभ संदर्भ कसं म्हळ्यार देवस्थान 10 जाणां हस्तांतर जेवचें तशी व्यंकटेश भजना मंडळी स्थापन जावन
25 वर्ष जेवची एक सुयोग मेळ्ळायला आमकां ह्या एक विशेष संदर्भारी आमी स्वाम्याक पुनरपी निवेदन दवरतना स्वाम्यान हें परिगणन करून आमगेले पिंटेक वसंत मास आमकां अनुग्रह केले तशींची आतां हांगा चलची तसले सप्ताह हें एक यज्ञरूपी संकीर्तना कार्यक्रम चलता आसा अकड़े व्यास उपासंजलारी अकड़े वेंकटरमणाल सन्निधिरी हरिकीर्तन जेवची तसले हजार गटल्यान जनान येवन संकीर्तन भाग जाल्ल्यांची देवाले हरिनामस्मरण पुनरुच्चारण काय एक कोटी वयर जावन पुरो ह्या इतले दिसांत अहोरात्री जेवची देखून तशींची हें सगळें वातावरण एक हरिगुरूल एक कसाले कंपन म्हणताची अनुग्रह कंपन हांगा पुरो जत बळाले प्रति हांगा आयले भजकालेक अनुभूती म्हणून सांगच्याक हांव इच्छा पावता मुखार खंयचे योजना स्की तुमगे आडಳಿತ मंडळी मुखारी हेंची संदर्भारी हांव एक सांगू विसरलो स्वाम्यान वसंत मास अनुग्रह करतना हांगा कसले वेवस्था नाशिल्लें आनी लागीं आशिल्लें आमगेलें आतां असचे एक्जिस्टींग हॉल वायडनिंगाक वता म्हणाले आतंक आमकां आनी नोटीस आयले त्या संदर्भारी स्वाम्यान आमकां वसंत मास अनुग्रह करून जेन्ना हॉल कार्यक्रम आमी घालून घेतला व्यवस्था ना म्हणाले एका दृश्टीन स्वाम्या लागीं निवेदन करतना एक सान व्यवस्था करारे एक 150 जनांन बसची तसले एक व्यवस्था करारे म्हळ्यार ते अनुग्रह प्रसादाचे एक बलान आमी बासरलेंची एक 2 कोटी मिक्वल एक कट्टड नूतन कट्टड सुधींद्र अनुग्रह म्हणाले कट्टड पयली मार्च 19 आमगेले श्रीमद संयमित स्वाम्यांगेले दिव्य आस्थान उद्घाटन केलां तशींची मुखारी आमी एक धार्मिक कार्यक्रम कसले आनीक आमगेले समाजांत एक धार्मिक उन्नती एक आमगेले धार्मिक श्रद्धे आनीक वाडोवन घेवच्याक निरंतर कोरता म्हणाले एक संकल्प आमगेले आडಳಿತ मंडळीचे आता तुम्ही इतिहासा विषयी सांगता आशिल्ले आमी हांगा आमगेले स्वाम्याला आमगेले आशीर्वाद अनुग्रह विचार कशी सुरवेक खंयच्या स्वाम्यान हांगा अनुग्रह प्रसाद दिलाले हांगा तावळी हांव सांगल्या वरी हे वेंकटरमण एक घराण्या देव जावन आशिल्लो तांणी एक समाजांच्या एक देवाला एक सेव करच्याक अवकाश कोरका म्हणा खातीर तांणी एक देवस्थान करचे एक आलोचन करतना 1914 एक कालघट्टारी तेदना एक वरदंती स्वाम्यांक गेले तांणी मार्गदर्शन घेतलें हें प्रतिश्ठ मूल प्रतिश्ठ जेवचे समयारी सुकृतीन स्वाम्यान तांकां येवन प्रतिश्ठ करता म्हणाल एक तांणी कसन एक तांणी मार्गदर्शन दिलेलें त्या संदर्भारी तांकां येवचें अनानुकूल जालें बंटवाळचे एक राजपुरोहित एक म्हणाल एक वैदिक कुटुंबियांक ताची जबाबदारी दिवन 1914 इसवींत त्या राजपुरोहित वैदिकाचे तांतू म्हाका कळ्ळा प्रकार श्रीनिवास भट म्हणाले तांगेले नेतृत्वारी हें मूल प्रतिश्ठ जाल्लें म्हणून हांव हाजी एक पूर्व इतिहास सांगू इच्छा पावता आतां देवस्थानात चलतसले विशेष कार्यक्रम मागीर नित्य चलतसले विशेष सांगूक आमगेलो वेदमूर्ती अमेय भटमाम मसाची तांगे लागीं निमगुव्या नमस्कार भटमाम कसा म्हणटात हां सुरवेक आमगेल्या वेंकटरमणाक परमात्माक चरणारविंदारी शिरसाष्टांग भक्तीपूर्वक जावन नमस्कार करून घेता तशीच हांगा परिवारांतू मुख्य जावन महालक्ष्मी तशीच हांगा देवालय याद्राक सेवक जावन दासानुदास म्हणून सांगेता हनुमंतु तशीच देवालय वाहन जावन आशिल्लो गरुडदेव तशीच मागशीचे देवालय सुत्तांतू गणपती देव अशीच हें एक 4 परिवार तशी विशेष जावन आमगेले बेळतंगडीक देवालय अनुग्रहान तशी गुरुवर्याल अनुग्रहान प्राप्त जाल्लो तसले सुधींद्र स्वामीले गुरुपादुका हें एक वैभवार हांगा एक देवालय सन्निधानांत प्रतिश्ठ जाल्लें आसा तशी भायल प्रकारांतू आमगेले सगळे जागेक रक्षण दिवं तसले रक्तेश्वरी देवी दैव तशीच अश्वत्थनारायणकी तशीच नागदेवालय सर्व भजकाक अनुग्रह करच्याक तांणी एक ते राबून देवालय योग्य रुपाचेर सेवा करून घेता आसाची तांणी सर्व देवालय सेवक तशीच तांणी सर्व देवालय सन्निधानां सेवा करून घेता आसाची तांगेले सेवा करचे मुखांतर जावन देवाक आमकां अनुग्रह प्राप्त जाता तशी हांगा वेंकटरमणालय सन्निधानांतू वर्षावधीचे एक विशेष उत्सव म्हळ्यार हांगा कार्तिकाचे एक विशेष जावन आराधना उपासना करताची सर्व भजक अत्यंत प्रीतीन देवालय सन्निधानांत येवन तांणी मुखांतर जावन होरे काणिके कसन देवाक एक काणिक रुपाचेर तांणी समर्पण करताची जी देवालय एक विशेष उत्सव इत्यादि कार्य वनभोजना वचूंक घेवन थंय देवाक पंचामृतकी शियाळाभिषेक जावन पुरस्कार जावन तशें धात्री हवन इत्यादी जावन वैदिक कसले कार्यक्रम आसकी ते सर्व संपन्न जावन योग्य रुपाचेर देवालय उत्सव वसंताचे काट्टे पुजेकी सर्व जाता तशीच कार्तिक एकेचे एक भजनाचे एक विशेष देवालय सन्निधानांत सेवा जाता मुख्य जावन
ಹಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತೂ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಅಂತೂ ಸರ್ವ म्हणतात म्हणाले भजना प्रिय व्यंकटरमण म्हणून आमगेलो व्यंकटरमण तशी एक प्रति शनिवार देवाला सन्निधानात भजन करून येवजगी तशी जी कार्तिकेयकंत विशेष रूपाचेर देवाक सर्व भजक मेळगेनो एक भजना सेवकरच्या मुखांतर जावन 8 दिवसाक एक सप्तानुसुदाचे महाकार्यक्रम गुरुवर्याला अनुग्रहान आमकां प्राप्त जाल्लो म्हणून सांगेत तशी देवाले अनुग्रहान अशी मुखारी मुस्त रूपाचेर देवाला सन्निधानात सेवा करचे भाग्य आमकां देवान अनुग्रह करून ह्या संदर्भाचेर प्रार्थना करून घेता तिची वर्षावधी कार्यक्रम म्हणल्यार हांगा विशेषान उत्सवादी कार्यक्रम इत्यादी जाता उरता कुंभाभिषेकाचे उडगासेक एक शतकलश इत्यादी स्नपन करून देवाक उत्सवादी कार्यक्रम तिचे मध्य मध्यवर्गीची गोपुरोत्सव एक ते एक विशेष रूपाचेर देवान गोपुरार बैसून एक विश्रांती रूपाचेर देवान एक प्रसन्न पूजा घेवची वयल्यान बसून देवान सर्वांक अनुग्रह करचे आसा त्या संदर्भाचेर तिची उत्सव इत्यादी जावं घेवन एक वसंत पूजा देवालय सन्निधानांत वसंत कट्टेर बैसून घेवन देवान अष्टावधान पूर्वक जावन देवान सेवा घेवचे भजक बांधव देवाक भजनाचे एक सेवा करता की जी वेद पुराण गद्य पद्य इत्यादी देवाक स्तोत्र रूपाचेर भजकान देवाक समर्पण करचे आसा हें एक वर्षावधीचे एक मुख्य जावन आसले कार्यक्रम तशी परिवारांक संख्या म्हळ्यार नित्यपूजयंत देवाला एक निर्माल्य गंधतीर्थ परिवारांक समर्पण करून घेवन प्रतिनित्याद पूजा मध्याह्न कालाचेर देवाक नैवेद्य केलेले अन्न नैवेद्य तांकां समर्पण करून घेवन की तशीच रात्री कालाचेर देवाक नैवेद्य केलेले समर्पण करून घेवन नित्यपूजेचे विनियोग तशी देवाक समर्पण जाता हें एक नित्यपूजेचे कार्यक्रम इतरी सुरवेक आमगेलो पट्टादेव व्यंकटरमण वैरचे श्रीभू समेत जावन घेवन व्यंकटरमण ते विराजमान जावन आसा तशी मध्येची पिठारे परमात्मा व्यंकटरमणोजी स्वामील मुखांतर जावन घेवन प्रतिष्ठा जाल्ले श्रीभू संयोजना जावन घेवन ते एक मध्य पिठारी विराजमान जावन आसा उत्सवा मूर्ती आमगेल्या मध्याच्या पिठाचेर व्यंकटरमण तशीच तोग्गू कृष्ण परमात्मा आसा हातांत उलोवणी धरून घेवन आशिल्लो तसलो परमात्मा कृष्ण परमात्मा एक 3 देवाला सन्निधानांत पूजा आमगेल्या मुखांतर जावन घेता आसा पीतांबर परिधान मोहना भक्त पोषण भय निवारण पीतांबर परिधान मोहना भक्त पोषण भय विनाशन पाप विमोचन तापशमन पाप विमोचन तापशमन श्रीहरि पावन सनातन श्रीहरि पावन सनातन
पावन सनातन पीतांबर परिधान मोहन भक्त पोषण भय विनाशन पाप विमोचन ताप शमन श्रीहरि पावन सनातन ईश 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 ईशा वेंकटेश दयानिधे वेंकटेश कृपानिधे. आत्ता आमगेलोट्टू लायला व्यंकटरमण देवस्थानाचे महिला मंडळी महालक्ष्मी देवी सेवा संघ आज बायलमन शासची ತಂಗಿಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಶ ಶೋಭಾ ಭಟ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಭಟ್ ತಂಗಿಲ ನಿಮಗೂ ತಂಗಿಲ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊರ್ಚೆ ಸೇವಾ ಮೇ ಕಶಿ या एक ತಂಗಿಲ चोलना ಇಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕೊರ್ ಸೇವೆ ವಿಷಯ ನಮಸ್ಕಾರ कसं म्हणतात आमगेले महिला मंडळी साधारण पुनर्प्रतिष्ठे दुखून आमगेले एक महिला मंडळी म्हणून ताजे पशी पुढे मलगडेनं कावेरी भट म्हणून सांगून ते मागीर सुरू केलेले तशी त्यांनी पुरा मेळ न्हू एक मेळारी करता आशिल्लींची मंडळी म्हणून सांगून आमगेले पुनर्प्रतिष्ठे टायमार कोरून आमी चलासून येता आसाची आतां एक 4 जण अध्यक्ष जालींची हांव आतां पंचायतचे अध्यक्ष शोभा भट म्हणून आमगेले महिला मंडळी थ्रू दुखून मुकुट द्वादशी म्हणून बारी फेमस जालेले हे त्या ताका नांवाची महिला हे बायलमनशाल उत्सव म्हणूची फेमस जाला तशी ताजे पुराचे हे आमी पळोवंक येते बायलमनशान पळोवंक घेवचे मागीर वरमालक्ष्मी व्रत जाता बायलमनशा लेकाचे मागीर प्रति शेनवार 6:30 दुखून 7:30 ताईं महिला मंडळी दुखून भजन जाता असं चेडूमे आमगेलो मेळटाची भजन करताची शुक्रवार महालक्ष्मी स्तोत्र स्थावन करताची गुरुवार ते दिसे तशीची स्वामीले नमना स्थावन ते करता आसाची तशी पुरा आनी कसने देवस्थानांत चांग काम दमो देवाल कार्य दमो प्रति एकन ते मेळटाची आनी भायर दुखून कोणे देवस्थानांत कसने प्रोग्राम करो आमकां कसने हे अशी प्रति एक कार्यक्रमांत ते आमी चंद कोरून सुदासून दिताची. धन्यवाद. ओम श्री वेंकटेशाय नमः. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हंग मेळ्या सर्वांके नमस्कारू. आज आम्ही लायला व्यंकटरमण देवस्थानाचे महिला वृंदा हंग तुमगेले एद्रा मेळ्ळेची महालक्ष्मी देवी सेवा संघा म्हणून आमगेल महिला मंडळी नाव घेतास तशीची हंग आमी पूर्ण सदस्य आसाची हांव ते महिला मंडळीची कार्यदर्शी सुप्रिया सुधीर भट म्हणून उलयतास. आमगेले अध्यक्ष शोभा भट हांगी तशीची आमगेले सर्व सदस्य आसाची सुजाता पै आनी रूपा लक्ष्मीनारायण शेणै तशी नयना पै मागीर पूजा शेणै आनी सीमा कामत आमगेले बटीन माई तशीची आमगेले भजना मंडळी अध्यक्ष त्यांनी शैलजा भट म्हणून तशीची आमगेली श्रीमती पै आनी आमगेले पुढले महिला मंडळ म्हळ्यार 5 वर्स पुढली टर्माचे आमगेले महिला मंडळ अध्यक्ष जावन आशिल्ले ज्योती पै म्हणून तशीची रूपा शेणै रूपा प्रभू आनी आमगेले विद्या शेणै आनी आमगेले मॅनेजिंग ट्रस्ट मामा बायल डॉक्टर सुधीर प्रभू मामाल बायल कौसल्या प्रभू म्हणून आनी आमगेले अनुवंशीय मुख्यस्थ जावन आशिल्ले सुनंद शेणै मामा बायल स्नेहा शेणै तशीच आमगेले विद्या भट्ट आनी चंद्रकांत कामत मामा बायल प्रेमा कामत तशीच शैला ही माई आमगेले पुढली महिला मंडळीचे म्हळ्यार महिला मंडळीचे पुढली टर्माचे प्रेसिडेंट जावन आशिल्ली शैला कामत म्हणून आनी आमगेले महिला मंडळी स्टार्ट पुनर्प्रतिष्ठे टायमार स्टार्ट जालेले त्या टर्मातून ही आमगेली मलगड माय म्हणून येता तिणे ऑलमोस्ट 13 इयर्स आमगेल महिला मंडळींतू पूरा बैल मनशा ಒಟ್ಟು कोण घेवन चंद कोरून महिला मंडळी चलसून वेल तसेल माई ही आमगेली अक्षता नारायण शेणे म्हणून इवन त्या माईल बामूण जाल्यारी आमगेले भजना धर्मशाल भजना मंडळीचे बारी एक होड मनीषू छांग कोर्नु भजन कोर्नु देवाल प्रीति पात्र जाऊन आमकां पूरा जनाक भजना मंडळी मात्र नाही प्रत्येक विषयांत ಒಟ್ಟು कोण घेवन चमकलाल तशेल मनशाल भायल आमगेली माई अक्षता शेणे माई आज आमी तुमगेले एद्र हांगा 2 उत्तर उल्लोचा आमगेल महिला मंडळी ಬಗ್ಗೆ उल्लोचांग मेळ्ळेची खुशी जाता आज तुमगेले एद्र आमगेल एक संतस व्यक्त कोण घेवचाक आमगेल महिला मंडळी कशें म्हळ्यार आमी पूरा बायल मनशां ಒಟ್ಟು मेळून प्रत्येक कार्यक्रम सान कार्यक्रम पुरो आजी वसंत मासू अखंड भजना सप्ताह सप्ताह आमगेल देवस्थान चलता आसा आज 40th डे म्हणून येता
नवे 48 डे ताई फ्रॉम द बिगिनिंग वसंत मासू अखंड सप्तानु सप्ता म्हणून नाव पडत तुकून इवन आज ताई आम्ही फुल प्रत्येक बायल मनशान ಒಟ್ಟು ಮೇಳು ಹಂಗೆ ವಾಲಂಟಿಯರಿಂಗ್ काम केला म्हणू भारी खुशेन सांगूक तुमगेला द्र इच्छ पावता इत्या म्हळ्यार इतले सांचरडू तुकून ते चल्ली इतले सांचेल्ले चरडू हांव चेल्ली बायल मनशाल विशय उलयता तशें ती ಒತ್ತು दिवन सांगता इतले सांचेल्ले चरडू तुकून मंतार माय ताई आमगेलो ಒಟ್ಟು ಮೇಳು प्रत्येक कामांत आमी एस्पेशली सांगता जाल्यार हे पूरा कार्यक्रम स्टार्ट जावचे पयस फुडें हांगा देवस्थाना शुचित्वासच्या पुरो कट्टडाक निर्माण कार्यक्रम आसच्या पुरो 100 जनां लागीं कामांचे आसच्या पुरो दनपार आमगेले एक टीम ओट्टो जावन तांकां वारचे तशीची क्लिनिंग नळ जरता नळ दिवचे प्रत्येक कामां आमकां पुरा मेळ्ळेची आनी वसंत मासान ती तशीच अग्रसाळी जावो स्वामेल मठा जावो भजन जावो अखंड भजन सप्तानु सप्ता भजन स्पेशली सकाळी आमगेली टीम येवन हांगा देवस्थान क्लीन करून प्रत्येक फस्ट शुचित्व इंपॉर्टन्स दिवन मागीर भजन अग्रसाळे कार्यक्रम कसने आमगे सಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸೇವೆ म्हणून सेवा म्हूण लेखून प्रत्येक आज म्हाका जायना तिका सांगून पाय तू यो गो आमकां येवचें जायना म्हणून तशें लायक चंद एक स्नेह भावने प्रीतीपूर्वक भावनेन तूं ಒಟ್ಟು मेळून आमी काम करता आसाची आणि ऑलमोस्ट आमगेले 20 इयर्स जाल्ले भजना मंडळी सॉरी महालक्ष्मी महिला मंडळी स्टार्ट जावन महालक्ष्मी देवी सेवा संघ स्टार्ट जावन आणि आम्ही मस्त सಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ काम करता आसाची तशें आनीक लायक आमगेल निमती देवाल सेव जावका स्वामेल सेव जावका तशें आनीक आमगेल तुकून लायक कार्यक्रम लायक काम आमी देवाक समर्पण करका म्हणून मना मस्त आश आसा देवान त्याच्या लसून दिवका तशी हे 2 उत्तर हांगाक राबयता आसा देवाल पायमुळाक हे मेगेल 2 उत्तर समर्पण करता आसा श्रीनिवास वेंकटेश गोविंदा वेदव्यास बादरायण गोविंदा श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की